हाय माय यूट्यूब फॅमिली, सगळी कशी आहा? सगळी बरी आहा म्हणून हांवूय बरें आहा, बाबी बरा. सो आयज तुमकडे हांव माझे स्किन केअर रुटीन शेअर करतले. सो आता स्टार्ट करूया. आयज तुमकडे हांव माझे स्किन केअर रुटीन शेअर करतले. माझा आधा चॅनल आला आणि एक चॅनल आलं, तेचेर नाव आलं हेयर एंड स्किन केअर कोंकणी म्हणून. सो म्हाका कंप्लिटली त्या चॅनलाचे टायम ना अशें रेमेडीज करून तुमकडे शेअर करपाक. मे बी एक दीस येतलो जेन्ना फ्री जातलें आनी तेचेर ह्या चॅनलाचेर कशें रेगुलर आहा ते भाशेन त्या रेगुलर चॅनलाचेर रेगुलर येतलें. पूण सद्या म्हाका टायम ना त्या चॅनलाचेर रेगुलर येवपाक. खूब जाण एक कमेंट येयलेले, एक दोन कमेंट येयले, तू त्या चॅनलाचेर रेगुलर कित्याक ना, तू कित्याक त्या चॅनलाचेर येयना. सो सॉरी, त्या चॅनलाचेर येवपाक म्हाका सद्या टायम ना आनी हेर स्किन केअर बी हेअर केअर बी कांय करपाक ह्या दिसान टायम ना म्हाका. आं घेवपाक टायम मेळना. केन्नाय चुकोन अशें बेगिना कितें सगळें काम म्हाजें जाला, फ्री आहा जाल्यार हांव म्हागेलें स्किन केअर करता. ओके, सो आयज केलां हांवें. सो तुमचे कडेन शेअर करतलें कितें केलां तें. आयज कितें केलें तें तुमचे कडेन शेअर करता म्हणल्यार न्हू. आनी न्हू म्हाका उपाट काही कमेंट येयलो नांव दी म्हणून म्हागेलें स्किन क्रिमीचें. लास्ट टायम पॅक लायला ना क्रीम लायला तेचें नांव दी म्हणून सांगलें न्हू. हांव न्हू ह्या डिस्क्रिप्शनान न्हू तेगे नांव दितलें आनी तुमी मागीर सर्च करा. तो ॲप न्हू सद्याक म्हाका कडेन ना ही क्रीम ऑर्डर केलो तो. ओके, ती आयुर्वेदीक पिगमेंटेशन क्रीम म्हणून. ओके, ती पॅक येयलो म्हाका. सो ही ती क्रीम हांव डिस्क्रिप्शनान न्हू तुमकां अशें तरेचो सारकें उलटा येता तुमकां नांव अशें करपाक कोणा. हांव डिस्क्रिप्शनान तुमकां हेचें नांव दितलें. ओके, सो हांवें ही क्रीम मागयली. हेचे पयलीं हांवें तेगे पॅक लायला, पॅक दाखयता. सो हो पॅक लायला हांवें आनी पॅक हांवें लायला तेन्ना शूट करून दाखयता. ओ बाबा हय दाखयता. ओके, सो आनी एक क्रीम मागयली तो दाखयता तुमकां. ओके, सो ही पपायाचे पिके. सो ही ऑलरेडी लायला हांवें. थंय दाखयता तुमकां सगळें. ओके, ही दाखयता तुमकां भितर कशी आसत ती. हेची क्रीम, ही क्रीम न्हू हें पॅक. ओके, हें पॅक हांवें लायलोलें आख्खें भरून येता. तें ऑलमोस्ट 6 वरस बायन पुरतें सारकें कोणाकूय. हांवें पॅक लायला. आतां तेजे वयल्यान टोनर लायता. ओके, टोनर न्हू व्हडले व्हडले हाडपाक गरज ना. ही बॉटल न्हू हुंय मेळटाय तुमकां शॉपार. हांवें ऑनलायन ऑर्डर केलेलो बॉटल. हितून न्हू रोज वॉटर घालून दवरल्या. हें रोज वॉटर घेवपाचें. टोनर टोनर कस तोंडां मारपाचें. पूण सद्या न्हू टोनर रोज वॉटर मारपाक ना, कित्याक म्हाका कडेन पयलींचो आहा म्हाजो ग्रीन टी. हो म्हाका सूट जाता. ग्रीन टी ऑलमोस्ट काबार जाला. तो सेकेंड बॉटल मागीर ऑलमोस्ट काबार जाला. मागीर हांवें आतां आनी ऑर्डर करून आतां डायरेक्ट रोज वॉटर लायता. कित्याक म्हाका न्हू 2 बाटल्यो आहा भरलेल्यो व्हडल्यो बाटल्यो रोज वॉटर. ते चॅनलाक लागून हांवें हाडलो न्हू तेका लागून. ते हांवें सो त्यो उजार करता थिंगा. आनी हिंगा म्हाका कडेन आहलो तो. सो आतां तो उजार करतलें. सो ते लायल्या उपरांत टोनर लायल्या उपरांत मागीर हांव ही क्रीम लायतलें. ही राती कडेन लावपा जाता. हांव एवरीडे एज सच लायना. म्हाका टायम मेळटा तशें हांव लायता. टायम मेळना जाल्यार लायना अशें मागीर खबर होती. ओके, सो ही वेट बाबा. ही न्हू म्हाका पांयां लागून म्हाजी न्हू ड्राय सारकें. म्हाजे पांय कोणाचे ड्राय बी फूट आहा न्हू जाल्यार ही क्रीम लावपाक जाता. ही न्हू म्हाका पार्लरान दिलोली. ही धोब्यान तेणी घालून दिलोली म्हाका थोडीशी. पार्लरान म्हाका 100 रुपीजान दिलोली. सो ओपन करून दाखयता तुमकां. क्रीम न्हू म्हाका पार्लरान दिलेली आनी तवशाची क्रीम बायो. ती बायो आसताय पळय तेजी ती कंपनीची क्रीम म्हाका ती भरून दिलोली तेणी. सो आतां ऑलमोस्ट काबार जाल्या. तूय म्हाका बऱ्या पडल्या ती क्रीम. ती लायता पांयां. सो आयज हांव माथ्यान न्हावला, तेल घायलोलें. सो माथ्यान तेल घायलें. सो हांवें देखीना न्हावलां आनी तेका पयलीं न्हांवून हाडलां. मागीर हांव न्हावलां आनी मागीर आतां न्हांवून येयलां. सो आतां मागीर रुटीन तुमचे कडेन हांव शेअर करता. कशें आतां पॅक लावन येयला न्हू, पॅक लावन येयला. सो आतां फर्स्ट टोनर मारतलें मागीर ती क्रीम लायतलें. कशें लायता ती दाखयता तुमकां. गायज म्हाका कडेन हो आहा न्हू म्हणून हांव उजार करून जाल्यार तुमगे अशें हें मातशें म्हारग पडटा. ताका लागून सद्या होच उजार करता. हो पयलींचो आहा तो उजार करता. हो टोनर आफ्टर वॉशिंग न्हू तोंड धुल्या उपरांत न्हू टोनर मारूय जाल्यार स्कीन बरी उरता. ताका लागून तुमी माराय टोनर. ओके, म्हाका टायम मेळटा तशें हांव मारता. सो सद्या मारला. मागीर अशें टॅप करपाचें. सो ते ऑब्जर्व जाता. ओके,
मागीर हांव मागे स्कीन केअर दाखयता तुमकां ओके मागीर ही क्रीम ही न्हू सारकी दाट येता सारकीच न्हू सुका जाता कितू दाट येता ती सारकी दाट येता आनी ऑयली स्कीन बी आहा न्हू जाल्यार थोडीशी लाया हांवें हातीर घेता अशी हातीर घेता आनी मातशी न्हू अशी 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 करून मिक्स करता सो ते तितू दाट कशी आसता अशी अशी केलें न्हू मातशी क्रीम बेस कशी जाता मातशी लायट कशें जाता आनी मागीर डॉट डॉट करून आख्खे तोंडां लावपाची कोणाची आख्खी ड्राय स्कीन आसता न्हू तेंक उपात ती म्हाजी मातशी ऑयली प्लस नॉर्मल करून म्हजी स्कीन सो हे फिंगर्सांनी ओके मॉइश्चर करपाचें मसाज करपाचें आज न्हू सद्या स्कीन न्हू सारकी ऑयली 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 जाली सो हांव पॉन्स पावडर उजार करता तुमकां खंयचो आहा तो विचार करून सो तेट हें तें ऑयली नच न्हू मातशें अशें जाग्यार पडपाक सो गायज म्हागेलें स्कीन केअर रुटीन दाखयला सो तुमकां कशें दिसलें सांगाय म्हाका ओके मागीर मेळटा बापरोटा ताका लागून हाय गायज सो गाय देना तुम खबरो सांगता कशी खबरो सांगता रे आज हां देना बेगीन नाव येयलें सो तो आयज खबरो सांगता तुमी तुमकडेन उलयता हूंय तो खबरो सांगता हूंय हांव शूट करता थिंगा आपणें घेयला गायज आयज तुमकडेन हांवें मागे स्कीन केअर रुटीन शेअर केला म्हाका टायम मेळटा तेन्ना करता मोस्टली एक विकली एक वान्स करपाक जाय तें तशें हांव घरा कडेन गेल्यार स्कीन केअर न्हू मातशें डिफरंट करता तितून स्क्रब बी एड करता खंयचो स्क्रब यूजार करता न्हू तो घरा गेल्या उपरांत तुमकां शेअर करतलें तो स्क्रब न्हू बऱ्या पडटा एलोवेराचो स्क्रब ओके तो बऱ्या पडटा म्हणजे स्किनींग सो डार्क स्पॉट्स बी तितून वयताय लायट जाताय सो तो तुमकां हांव शेअर करतलें म्हाका दिसता तुमकां त्या हेयर एंड स्कीन केअर चॅनलाचेर हांवें शेअर केलो तो बायोचो एलोवेरा जेलाचो स्क्रब तो बऱ्या पडटा म्हाका तो थिंगा हिंगा तो म्हाका सो तो एक बऱ्या पडटा तो आनी तो उजार करता आनी हूंय गेल्यार हूंय वचपा बी आहा जाल्यार ही क्रीम लायना कित्याक ही सारकी क्रीम ऑयली न्हू हूंय वचपा बी आहा जाल्यार पॉन्स क्रीम लायता सो पॉन्साची क्रीम लायता आनी मम्मी पावडर लायता पॉन्स पावडर लायना पॉन्स पावडर हे क्रिमीचेरूच तो ऑब्जर्व जावपा जाय म्हणून ऑयलीनस लागना जावपा जाय म्हणून तो पॉन्स पावडर उजार करता एकटाय क्रिमी ना जाल्यार मम्मी पावडर उजार करता सद्या म्हाका मम्मी पावडर हिंगा ना घरा आहा सो तुमकडेन हांव घरा गेल्या उपरांत ते शेअर करतलें मम्मी पावडर आनी ते आनी कोणा खबर आहा तो मम्मी पावडर बी जाल्यार सांगाय म्हाका खबर नासलें पयलीं मागीर एक फ्रेंड उजार करताले ते मम्मी पावडर सो तेन्ना हांव उजार करता एज अ कॉम्पॅक्ट कसो तो पावडर बेस कॉम्पॅक्ट कसो हें जाता रिजल्ट कॉम्पॅक्टाचो दिता ताका लागून हांव तो उजार करता सो हांव तुमकां घरा गेल्या उपरांत तो दाखयतलें ओके आनी मागीर हो स्कीन केअर रुटीन कशें दिसलें विकली वान्स केन्ना टायम मेळटा तेन्ना करता तितून बाबा गेली बी बाबा बी आहलो बाबा बी उबरो जाला आपल्याचे भाशेन कितें सांगिला तें ताका खबर आहा सो ते कशें दिसलें तें म्हाका कमेंटार सांगा हो व्हिडिओ कसो दिसलो तो कमेंटार सांगा बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा जाता तितलो तुमच्या फ्रेंड्स फॅमिली कडेन आनी म्हजी फेसबूक पेजूय फॉलो करा ती इसरो नाका फॉलो करपाक ओके टिल देन बाय गायज सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग